नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पोरणे गोंय चर्ची कडलो तो बेकायदेशीर बंगलो उडयात मोडून विरोधकांची विधानसभेत मागणी। विरोधकांच्या बोवाळाक लागून कामकाज करचें पडलें स्थगीत। कायद्याचो गैरवापर करून नावां आनी आडनावां बदललेल्यांचेर जातली खर कारवाय। अशी प्रकरणां सापडली जाल्यार तांकां दितले 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे विधानसभेत आश्वासन। भंडारी समाजाच्या आरक्षण कोटाचेर करता विचार। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे विधानसभेत आश्वासन। रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मिक खात्यात दिल्या सुचोवण्यो। मुख्यमंत्र्यांची माहिती। सरकाराची खातीच फारीक करिनात बिलां आनी मंत्री वीज दरवाड करून सर्वसामान्य लोकांचेर घालपाक सोदता भार। विरोधी पक्ष फुडारी युरीन वीज मंत्री सुदिनाचेर काडलो फोग। रस्त्यांचो दर्जो तपासपाचे रायट्स एजन्सीक दिल्ले कंत्राट काडले। रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाचे बाबतीत करचे ना कसली तजवीज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे विधानसभेत आश्वासन। आणि डिलिव्हरी एजंटांची जावपाक जाय रितसर नोंदणी। आमदार युरीन मांडली लक्षवेधी सुचोवणी। डिलिव्हरी एजंटांमदी बिगर गोंयकारांचो चड आस्पाव देखून गोंयकारांक दिवचे प्राधान्य। फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हाडटा धोरण। मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। आता खबरो विस्तारान। पोरणे गोंयच्या त्या बेकायदेशीर बंगल्याच्या विशयावेल्यान विरोधकांनी परतून विधानसभेत बोवाळ घालो। या बंगल्याचेर केन्ना कारवाय करतले असो प्रश्न विचारीत विरोधकांनी सभापती म्हऱ्यात धाव घेतली। ताका लागून सभाघराचे कामकाज कांय वेळा खातीर स्थगीत करचे पडले। पोरणे गोंय चर्च वाठार प्रादेशीक आराखड्यात बफर झोन म्हणून दाखयात। तशेंच पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी खातीर मास्टर प्लॅन तयार करात म्हणून आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान मागणी केल्ली। हाचेर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान जाप दिली। उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पोरणे गोंय चर्च वाठारांतल्या त्या बंगल्याचेर केन्ना कारवाय करतले काय म्हणून प्रस्न विचारलो। हो विशय कोर्टात आसा म्हणून मंत्र्यान सांगले, पूण विरोधकांनी काय मंत्र्याचें आयकून घेतले ना। बंगल्याचो विशय उखलून धरीत विरोधकांनी सभापती म्हऱ्यांत धाव घेतली। ताका लागून सभाघराचें कामकाज कांय वेळा खातीर स्थगीत करचें पडलें। तशेंच म्हाजे मागणे आहा की रिजनल प्लॅनाचेर ही ओल्ड गोवा सायट आमची रिजनल प्लॅनाचेर बफर झोना सयत ही माग करपाची चड गरज। ओल्ड गोवाचे तशेंच सरावंडींग एरिया ही आमची माग करूंक जाय। तशेंच एक व्हडलो मास्टर प्लॅन आमचो अंडर वर्ल्ड युनेस्को हेरिटेज हो मास्टर प्लॅन जावंक जाय। तशेंच दुसऱ्या स्टेटींनी जालेले आहा तेच भाशेन आमच्या गोंयान हो मास्टर प्लॅन जावपाची चड गरज। हाच्या भायर ह्यो ज्यो सायट्स आसा दोज आर नॉट मेंटेन or those are not notified under the archaeological sites monument site भितर त्यो येना। so they come under ASI। जर कोणाक खंय कितें प्रॉब्लम आसा आनी ASI तांकां जर तांकां आमची हेल्प जाय जाल्यार we will take your representation and we follow up with ASI so that तांचे कडल्यान रिप्लाय येता। we can coordinate with ASI but we cannot interfere in this monuments। All precautions are being taken to safeguard the UNESCO World Heritage Site. I am saying that this is hollow. Your promise is hollow. Kidak? Because other ASI to 7 you read the 7 protected churches. Other you have failed to mention about 54 illegal structures. Number 2, zo illegal bungalow thinga within 100 meters. वो illegal bungalow thinga kitko yelo? ASI kitko alo? Who has failed? Which department has failed? आता legal violations येयला स्पीकर सर इतले म्हयने जाले वर्सभर जाले। आता हेजेर वो it seems to be a political protection, regulatory failure on type of the department। Specifically I wanted to ask you, you said nothing, no or illegal, whether the government considers the construction of this illegal bungalow within the proximity of Old Goa's UNESCO site as a failure on and precautionary framework जे तुम घेवपाक जाय। विषय डिस्कस जाल्ले आसात, जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात। but my department is not concerned about this। you are it is your role as ASI to protect that monument। why are you protecting that illegal structure? why DCP has revoked but why is the question this matter is subjudice and this has been discussed again and again this hour।
स्पीकर सर मुख्यमंत्री स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर हो प्रश्न असा तो या खात्याशी संबंधित ना ऐकून घ्या पहिले स्पीकर सर मुख्यमंत्री उत्तर दित असा सिद्धांत सांगतो अशा वर्ग बरोबर दी तुझे उत्तर ऐकून घ्या तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नाव आनी आडनाव बदलपा खातीर कायद्याचो गैरवापर केल्ल्यांचेर कारवाही जातलीच. आता मेरेन जाणी मूळ नांव आनी आडनावां बदलून गोंयकारांची नांव आनी आडनावां लायल्यात तांची खोलायेन चवकशी करता. आमदारांनी अशी प्रकरणां मुखार हाडची. कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यांक 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. आमदार विजय सरदेसायान ह्या संबंधी लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. नांवां आनी आडनावां बदलून गोंयकारांची नांवां आनी आडनावां लावपाचे प्रकार वाडल्यात. हें जावप उपकार ना. चेंज ऑफ नेम कायद्याचो गैरवापर जावपाक लागला देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालपाक जाय अशी मागणी विजय सरदेसाय, विरेश बोरकर आनी एल्टन डिकॉस्टान केल्ली. ह्या विशयाचेर विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. जर अशाच पद्दतीन ह्या कायद्याचो गैरफायदो घेवन जर लोक गोंयकारांची आडनावां लावपाक लागले तर गांवागांवांनी देवस्थानांत वा चर्चीत आस्पाविल्ल्या मूळ गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह उबो रावतलो असो हुस्को सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान उक्तायलो. ह्या सगळ्याची दखल घेवन आता मेरेन बदलिल्ली नांवां आनी आडनावांची खोलायेन चवकशी जातली. अशी प्रकरणां सापडलीं जाल्यार तांकां 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जातली. जांचो आवय बापूय वा आजो आजी मूळ गोंयकार आशिल्ली तांकांच आपलें आडनाव बदलपाची तजवीज आशिल्ली. मजगतीं आमदारांनी कायद्याचें उल्लंघन केल्ली प्रकरणां उक्ताडार हाडची. तांचेर बेगोबेग कारवाय करता अशें उत्तर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. The change of name and surname amendment act 2022 whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa, and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for the change of name. Other speakers are another dusro jo reply asa government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by any eligible persons to traditional Goan surname. Other speakers are recent publication ताका लागून खूबसो बोवाळ गोंयांत जाल्लो तो म्हणजे हो अली साहेब लाल अलगुंडी. ह्या अलगुंडीन सुजल गांवकर म्हणून हें नांव जें आसा तें नेम चेंज एक्टाच्या अंडर घेतलें. आतां स्पीकर सर कितें म्हणटा सेक्शन 3 जो आसा ह्याच कायद्यान द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 ह्या कायद्या अंडर तो जो हें आसा सेक्शन आसा तो हांव वाचून दाखयता. सेक्शन 3 to subclause A. हितून स्पीकर सर कितें आसा एनी पर्सन हू इज बॉर्न एंड whose birth is registered in the state of Goa and whose either of the parents or grandparents is born in the state of Goa. B. Word surname or both has recorded in the birth registered in the state of Goa. आमची नांव समज नायक आसा ती फेर्नांडीस करता, रॉड्रिगीस आसा ती चेंज करता. सो प्रत्येक जी नांवां चेंज जाता तितून आमची देवस्थान कम्युनिटीन आयज तुमी पळयता देवस्थानाची आसता जावं चर्च कम्युनिटी आसता तितून सगळे हांगा रजिस्टर्ड आसता आनी ही नांवां चेंज जाली ते तितून भितर घुसता. तशेंच समाजाच्या हितून ST जावं SC जावं OBC आमचे भंडारी समाज या प्रत्येक समाजाच्या हितून स्पीकर सर ते घुसता आनी मागीर ते कम्युनिटीन भितर येता. मुख्यमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता. मुख्यमंत्र्याक हांव प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून. सो आतां तसली केस म्हजे कडेन हांगा ना पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले, OBCचे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट घेतले आनी हिस्ट्री आनी कल्चर आनी आमची आयडेंटिटी ती सोडून बेनिफिटाचे इश्यू आसतले. शर्मा नायक जातलो, शेख साळगांवकार जातलो आनी तो मागीर बेनिफीट घेवंक लागतलो. ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पीकर सर ती केस कशी आहा की फ्रॉड्युलंट मीन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री, अवर कम्युनिटी एंड अवर लेगसी. स्पीकर सर लग्न जाता तें जे बाब विरेशान सांगलें तें सारकें, लोक जात पळोवनूय लग्न जातात न्ही. सो अशें जर तुमी सगळेंच बदलून दिता आनी ते कोर्टाचेर लास्टाक घाला सो कोर्ट मे बी डुईंग समथींग रॉंग नाजाल्यार हें जाता कशें. आमचा पक्ष सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे आपण ओबीसीचो समाज दिता त्या समाजाचो जो लिडर आसा पळय न्ही त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडे दिता. ही समाजाची सर्टिफिकेट सरकार दिना, हे कम्युनिटी कडे पावना. समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू ते दितात.
हांगासर कितें सांगू नाका. मुखेलमंत्री जर कायदो बदलूंक जे आन्सर दिला भंडारी दिता, कारवी दिता, ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात. हांगासर सरकार मुखेलमंत्र्यान आपल्या आन्सरान सांगला की जाय जाल्यार आपूण ऍक्ट बदलुपाक तयार आहा. विकास सर हांवें ते आतां क्लियर केला. अजूनय जर हितून कितें आसत तांकां सजेशन करचें. म्हाजो पक्ष आहा म्हणून तेणी तें सांगचें न्ही. पक्ष ना म्हणून कसो तो दाखय म्हणून. राव एक मिनिट स्पीकर सर पेनल्टीज आसपाय फ्रॉडुलंट जो कोण अशें फ्रॉडुलंट करता ताजे इम्प्रिजमेंट आहा. इम्प्रिजमेंट जालो कोणाचेर रे कंडिशन काय ना 3 years इम्प्रिजमेंट आहा. जालो कोणाचे आज पर्यंत. अरे कंप्लेन दिवपाक जाय मरे. स्पीकर 3 वर्सां तुरुंगात भितर वयता बिहायंड द बार. 2 केसी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्यो. हांवें कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. कित्याक तो बापायचे आनी आवयचे हातूंत कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. स्पीकर सर कायद्याचे लोकां दाखयला पळय न्ही त्या सगळ्या व्हेरीफाय करता आणि शर्मा नाईक जाले आसतले. स्पीकर सर व्हेरीफाय करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकारी खातीर रोस्टर प्रमाण पदां भरिनात. ओबीसी खातीर राखून दवरिल्ली 2141 पदां सरकारान भरूंक नात असो दावो आमदार विजय सरदेसायान केलो. देखून रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मीक खात्याक सुचोवणी दिल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान विजयाक दिली. दुसरे वटेन भंडारी समाजाक नोकऱ्यांनी वेगळो कोटा दिवपा खातीर 2027 उपरांत विचार करता अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सरकारान ओबीसी खातीर राखून दवरिल्ली 2141 पदां भरूंक नात. सरकारी खात्यार रोस्टर प्रमाण पदां भरिनात म्हूण आमदार विजयान प्रस्न मांडिल्लो. रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मीक खात्याक सुचोवणी दिल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. ओबीसी भितर भंडारी समाज खूब व्हडलो आसा. 27% आरक्षणात तांकां कोटा विधीन कोटा जाय अशी भंडारी समाजाची मागणी आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान ताच्या मागणेचेर विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. सद्या कोटा विधीन कोटा दिवप शक्य ना, कित्याक तर खंयच्या समाजाची कितली लोकसंख्या आसा हाचो नेमको आंकडो सरकारा कडेन ना. तेन्ना 2027 जातीनिहाय जनगणना जाल्या उपरांतूच हाचेर विचार करूं येता अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. वो रिजर्वेशन पर्सेंटेज जी आज आसा 27% ती कोणे हाडली, ती हाडपाचे बेसीस कितें आशिल्ले आनी सरकार जो फिगर आहा तातूंत सरकार एग्री जाता 27% सारको असो सरकाराक दिसता. आमचो ओवरऑल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सेन्सस येता 2027 नंतर किंवा केन्ना घेता तेन्ना म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सांनी आमकां पूर्ण फिगर मेळटलें की खंयच्या समाजाचो आस्पाव खंय आसा आनी ओबीसी समाजा भितर खंयच्यो पोटजाती येता आनी तांचो पूर्ण जी संख्या आसा ती आमकां स्पीकर सर जी फिगर्स मेळटली ताजे नंतर परत एक फावटी ह्या रिजर्वेशनाचेर परत एक फावटी ताजेर डिबेट जातली. ताच्या नंतर तांची मागणी पूर्ण जावपाक शकता. रिजर्वेशन 27% जावन पसून बॅकलॉग आहा 2141 आउट ऑफ 8325 पोस्ट. हो पयलो बॅकलॉग आहा. एडिशनल बॅकलॉग आहा 560 पोस्ट. सो इज द गव्हर्मेंट हॅपी with the implementation of OBC job reservation की हे जे चल्ला रोस्टराचेर जे न्हिदता सरकार कितें डिपार्टमेंट तुजो डिपार्टमेंट न्ही पूण ताजेर तूं खुश आहा काय म्हणून म्हजो प्रश्न आहा. ओबीसी बॅकलॉगाची डिरिजर्व करपाक केन्नाच दिवंक ना. फिजिकली PhD कॅटेगरी जर आसत फिजिकली हँडिकॅप फिजिकली डिजेबल तांचीच फक्त डिरिजर्व करता. हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन केला स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर नवीन वेकन्सी भरच्या पयलीं पर्सनल डिपार्टमेंटान सगळो रोस्टर व्हेरीफाय करूनच उरलेल्यो वेकन्सी भरपाच्यो. सो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर ज्यो ओबीसी SC ST फिजिकली डिजेबल आनी हांच्या खातीर ज्यो कॅटेगरी आहा पळय त्या कॅटेगरीत भरल्यो वयतल्यो. स्पीकर सर आतां हांव तिसऱ्या सप्लिमेंटरीचेर येता. स्पीकर सर भंडारी समाज म्हणतो सगळ्यान ओबीसीचो व्हडलो घटक. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना. कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा. ताजेर तुमचो कितें स्टँड आहा? फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत ह्या पयलीं सरकार विचार करतले. आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आनी एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना. सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो. त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
100 कोटी रुपयाची वीज थकबाकी वसूल करपाचे सोडून वीज दरवाढ आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाचे मंत्र्याचो हट्ट योग्य न्ही. सरकाराची खातीच बिलां फारीक करिना आणि तांचो भार मंत्री सर्वसामान्य लोकांचेर घालपाक सोदता काय कितें? विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक घाम काडलो. युरीच्या प्रश्नांक जापो दिवपाचे सोडून मंत्री सुदीन भलत्योच काणयो सांगपाक लागलो. पळयात पुराय बातमी. वीज खात्यान 100 कोटी रुपयाची वीज थकबाकी वसूल केल्यार वीज दर वाड करपाची गरजच ना. दरवाढ केल्यार फकत 200 कोटी रुपया मेळटले, पूण वीज बिल थकबाकीच्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचेर मंत्री शब्द काडपाक तयार ना म्हूण युरी चाळवलो. स्मार्ट मीटर मार्केटात 5,000त मेळटात जाल्यार वीज खात्या लोकांक ते 11,000त घेवपाक कित्याक फोर्स करता? वीज थकबाकी उरल्या ती पयली वसूल करात म्हूण आमदार काब्राल उलयलो. ह्या प्रस्नाक जापो दिवपाचे सोडून मंत्री सुदीन भलत्योच काणयो सांगपाक लागलो. आयकात. इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटाय ते आज जोरी तर तुगे पेंडिंग ड्यूज थयल्यार. पब्लीक सर्विसेस 108 crores, इंडस्ट्रियल 254 crores, डोमेस्टिक 94 crores, कमर्शियल 145 crores, एग्रीकल्चर 3.5. अरे हे रिकवर कर मरे. हे रिकवर केल्यार तुका ती हायक करपाक गरज नासली. तुका 200 crore हिंगातले. दिस इज ऑलमोस्ट 600 crores. You had put a public notice. Public notice was on relocation of electricity meters for ease of access. Intun 39,984 meters today you are say cannot be read. सारखे तुवें तांकां नोव्हेंबरा चेंज करपा लायला. पब्लीक नोटीस दिल्या. एवरेज 10,000 रुपया लागतले एक मिटराक. 10,000 रुपया म्हणजे 40 कोटी रुपया जाय. हे कोण दितले? लोक दितले. सो मुगे मिटर जो भितर आहा हांवें काण 10,000 दिवपाचे. अरे दिस इज ऑपोजिट ऑफ वॉट इज स्मार्ट मीटर. Smart meter when you are putting, it can be accessed from anywhere. You put a meter here, your department can read it from sitting down in their office. So why are you asking 39,000 people to change the location? स्मार्ट मीटर चार्जीस आणि ग्रीवन्स रिड्रेसल जो आहा तोय बी सारको फॉल्टी आहा. सो स्पीकर सर, म्हजे तरी पर्सनली स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा हाका. आनी म्हाका दिसता की सरकार एक की आमी गिरेस्त लोक हे सांगून आमचो डिस्पोजेबल इनकम काबार करता. स्मार्ट मीटर बाजारात सहज मेळटा. दुसरे तुजे हे केल्ले डिजिटल मीटर गेल्लो पळय ते भशेन जाल्यार 11,000 रुपया तूं स्मार्ट मिटराक म्हाका फारीक करपाक कितें लायता? जेन्ना 5,000-5,500 रुपया जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना म्हाका खबर ना. तूं म्हाका दी बरें तुका स्मार्ट घालपाक हांव घालता. म्हाका तूं सॉफ्टवेअर घाल म्हज्या मिटरान. आता स्मार्ट मीटर तुम्ही जर घालता जाल्यार पयलीं जे डिफॉल्टर्स असता, जे पयशे फारीक करना, जे मॅन्युप्युलेशन करता, जे थेफ्ट करता, तांकां पयलीं ट्राय करा. सगळ्याक नॉर्मली डोमेस्टीक कंज्युमर कसो आसा ताका बरी सर्वीस जाय. एज कंपेयर टू तेलंगणा, एज कंपेयर टू पंजाब, एज कंपेयर टू कर्नाटका, 2 राज्य काँग्रेसीचे आसा, 1 राज्य आपाचे आसा. आमचे रेट आनी तांचे तुमचे रेट त्या राज्यांनी पळयल्या तुमी हो वेगळो विशय उलो. हे जे टॅरिफ्स आसता ते आमी वाडयना. आज infrastructure development in Goa in terms of power department almost about 3,500 crore ह्यातूंत काम चालू आसा. मातशें हे मिटर जरी भायर काडले ना किंवा भितर दवरले जाल्यार आमचो जो मिटर रिडराचो प्रश्न काडलो ताणें. आमचे मिटर रिडर आमी कमी करचे ना. आमकां मिटर रिडर जाय. कारण दर आठवड्याक हे मिटर रिडर आसा ते थंय वचून चॅक करताले. So from the government of India for the smart meter, we are getting separately grant and also for the infrastructure ready करपा खातीर government of India to support. The tender says 890 crores. 70 crores are by central government. 820 crores are by state government. Minister has explained everything. We are getting a separate grant for the smart meter and for. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रस्त्यांचो दर्जो तपासपाचे रायट्स एजन्सीक दिल्ले कंत्राट फाटी घेता. तशेंच रस्त्यांचे निविदे खातीर 20% परस कमी बोली लायल्यार तितलीच बँक गॅरंटी घेवपाचेर विचार करता म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगलें. रस्त्यांच्या निविदे संदर्भात विधानसभेत बरीच चर्चा झाली. कामाच्या एस्टिमेटमा परस 20% कमी बोली लावन एखाद्यान काम हातान घेतलें आणि ते केलें जाल्यार कामाचो दर्जो बाबत जातलो इतलें मात खरें. तेन्ना 20% परस कमी बोली लावपाचे परिपत्रक फाटी घेवचे म्हूण आमदार निलेश काब्रालान मागणी केल्ली. पयलीं रस्त्याच्या कामाची निविदा काडली काय तिका बोली लायतना 20% कॅपिंग लिमीट आशिल्लें. पूण सरकारान नवें परिपत्रक काडून हे कॅपिंग लिमीट 20% परस उणें लावपाची मेकळीक दिल्ली. गोंयच्या रस्ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी हाका विरोध केल्लो. सोमारा ह्याच विशया वयल्यान विधानसभेत बरीच चर्चा जाली.
हाचेर उपरांत विजय सरदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, चंद्रकांत शेटये, एल्टन डिकोस्टा आनी हेरांनी उलोवप करून आपापले म्हणणे मांडले. सगळ्यांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाचेर कशीच तडजोड करचे नात. ह्या नादी दिल्ल्या सगळ्या निविदांचो अभ्यास करून हाचेर कितें उपाय काडूं येता हाचेर विचार करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. एक लक्षण हाडपाचें स्पीकर सर, 0.01% हांव म्हणजे इतलेच ऑनरेबल सीएम म्हणजे तुम्ही जर 20% बिलो सर्क्युलर जो आसा हो कित्याक काडलो तेजेर म्हाका रिप्लाय दिवना, पूण इतले वर्सां तो चालू आशिल्लो. आता कित्याक काडपाक पडलो हे ऑनरेबल सीएमान सांगचे. पूण म्हाजें इतलेच रिक्वेस्ट ऑनरेबल सीएमान, जे 3% परफॉर्मन्स गॅरंटी जी जो कॉन्ट्रॅक्टर दिता एट द टायम ऑफ एक्झिक्युशन जे काम पडटा ताका, आनी मागीर एडिशनल 0.1%, 0.1% जे आसा इन एडिशन टू 3% ही मिनिमम जाता स्पीकर सर. आज कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर काम घेता आनी एक्झिक्यूट करना, तांकां नॉर्मली PWD सर्क्युलर प्रमाणे 2 कामां वयर 3रें काम करपाक मेळना, पूण तेजें मॉनिटरींग जायना स्पीकर सर. 3रें 4थें कंप्लीट करता बगर 100% कंप्लीट करता, ताका कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेना, खंयचें कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेना कॉन्ट्रॅक्टर. तेजी आपणाचे परफॉर्मन्स गॅरंटी जी पयलीं दिल्ली ती घेवपाक कोण वचना, कित्याक ते फॉर्मेलिटी करता म्हळ्यार कोण सोडून दिता. म्हणजे इतले जे आसा हांव हे कितें हाडटा ऑनरेबल सीएमाचे नदरेन की क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जावची ना हे एश्युरन्स दिले, पूण कॉन्ट्रॅक्टर हे करचे ना. कित्याक जे निलेश बाबान सांगला की 35%, 45% बिलो मारपाचो जो हे आसा, आणि तेंच्यानी स्पेसिफिकली सांगला की सब स्टँडर्ड पॉइंटेड सांगता सब स्टँडर्ड काम जावपाची शक्यता आसा. आणि हे जाता कारण कितें आसा स्पीकर सर, हो LQ जो आसा LQन रिप्लाय दिल्लो आसा की कितले जाणांचे अशें सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा आनी तांकां नोटिसी शोकॉज नोटीस सर्व केला. हितून 29 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां नोटिसी सर्व जाल्या. आनी तेन्ना कितें जालें स्पीकर सर की बिलो 20% हे करताले, कोट करताले, आनी बिलो 20% इतले जाता सब स्टँडर्ड काम. जो आतां 35 to 45% समज जालें जाल्यार तितून कितल्याच प्रमाणात जावं शकता की कॉन्ट्रॅक्टर काम जे आसा ते सब स्टँडर्डूच करतलो. जेन्ना एस्टिमेट आमचे इंजिनियर करता तेन्ना ते सगळे आयटम्स घालतात. 35 to 40% कामूच जावंक शकना. इश्यू कितें जातलो, हे काम इतले लो स्टँडर्ड जातलें की परत हाचेर परत कॉस्ट जास्त घालचो पडटलो. इतले जर लो सकल मारतात आनी ते कशें तांचे चलता. आतां सगळ्यांनी उलयले त्या भशेन एस्टिमेटाचे इतले सकल जर वचूं येता म्हळ्यार कामूच करप ना. एक की डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जाता, ओ ते काम करनासतना पयशे वतात. मी ज्यो गजाली सांगल्या म्हणजे हे सगळें लक्षात घेवन हांव सर्क्युलर काडल्या उपरांत आतापर्यंत म्हणजे आमी काडल्या उपरांत आतापर्यंत जे कितें जालें तें चॅक करता पयलीं. आनी हांव फाटल्या रायट्साक आमी सद्याक बंद केला, कारण फाटले जेन्ना आमी हे केले रायट्स बंद केला आत्ता ते फाटले सगळे रायट्स चॅक करताले. मुखार रायट्स आसपाक आत्ता तरी रायट्स ना आमच्या कडेन. आमी दुसरो एजन्सी जी आहा ती ऑन बोर्ड घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत सध्या स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट सारख्या डिलिव्हरी कंपनी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आसात. ह्यो कंपनी लोकांच्या घराघरांनी वचून हे सामान पावयतात. ह्या कंपन्यांक लागून बाजारांतल्या दुकानदारांक फटको बसला. तशेंच फुडाराक कसलीय बरी वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका जापसालदार कोणाक थारावपाचो असो प्रश्न उपराशीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान ह्या डिलिव्हरी एजंटांची रितसर नोंदणी करपाची मागणी केली. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ह्या कामगारां खातीरचें धोरण हाडटा अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. गोंयांत सध्याक स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट सारकिल्यो डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म कंपन्यो घराघरांत सामान पावयतात. मात चड करून हे डिलिव्हरी एजंट बिगर गोंयकार आशिल्ल्याचे नदरेक आयला. देखून फुडाराक कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हे संबंधी सरकारान ह्यो कंपनी तशेंच ह्या एजंटांची अधिकृत नोंदणी केल्या काय असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान विचारिल्लो. हाचेर उपाय म्हणून सरकार फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर धोरण तयार करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. Attention of the House is drawn as regards to the unchecked influx of gig economy workers employed by platforms such as Zomato, Swiggy, Blinkit, who are reportedly bringing in over 8,000 delivery agents from outside the state, along with their own vehicles bearing registration plates from other states. The steps the government has taken to protect local employment, enforce transport and labor regulations, and to ensure that these platforms operate within a framework that prioritizes Goa's economic and social interests. स्पीकर जर मंत्र्यान पयलींच सांगला की तांकां जर आमी काम करून दिलें ना इट विल बी अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन. म्हळ्यार देशाचे संविधानाचेर मंत्री पावलो दबक्याक. आमी उलयतात आमचे प्रदेशाचे, आमचे राज्याचे. मंत्री उलयता संविधान, देशाचो खंयचोय मनीस खंय येवपाक शकता. स्पीकर सर डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आहा तांकां, तांचे कडेन व्हेहिकल आहा,
आनी व्हेहिकलां ती कित्याक वापरतात? कमर्शियल डिलिव्हरी एजंट्स म्हणून. आतां ताजे खातीर तांकां बेसिकली कमर्शियल व्हेहिकल खंयची नासतात, प्रायव्हेट व्हेहिकलां वापरतात. सो दे आर ऑपरेटिंग आउटसायड द लिगल फ्रेमवर्क. सेकंड तांची ती पर्सनल व्हेहिकलां ती केन्ना ती ताका हें ना, कितें तें आमचे परमीट आहा तें लागना. स्पीकर सर, कसलोच इन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो आनी खंयचो टू एनफोर्स दीस परमिट्स हें दिश्टी पडना. आनी जर रिकॉर्ड पळोवंक गेलो आनी म्हजो एक पयलींचो प्रश्न आहा तो पळयल्यार फक्त डॉमिनो पिझ्झा म्हणटा तांणी बॉक्स डायमेन्शन हें तें फुलफिलमेंट केलां, उरल्या कोणूच कांयच फॉलो करना. When the whole system is working, not only from receiving orders but also supply and delivery, that's the time you must make sure that you are bringing your entire mechanism in place and ensure that these people, आता एक गाडी घेऊन येतात, टू व्हीलर घेऊन येतात, रॉंग साइडीन येतात, फास्ट वयतात, and they want to deliver in breakneck speed. They want to reach within 20 minutes, 30 minutes, otherwise they will be fined or they may lose that thing or they may give it free to the customer. जे ब्लिंकिट म्हणतात ते मडगांव रजिस्टर केल्लें आसा आनी डिलिव्हरी दिता कुचड्यार, जाल्यार गोवा शॉप सर्विस कोणाक लागलो? मडगांव लागलो ओ कुचड्या लागलो? कित्याक कुचड्या डिलिव्हरी करता म्हणजे म्हाजे म्युनिसिपालिटीचे जे शॉप्स एस्टॅब्लिशमेंट एक्टा अंडर पयशे येवपाचे ते येना. दुसरी गोष्ट जे ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव विचारूंक सोदता स्पीकर सर की हे जे वर्कर जे सगळे उलयले हांव रिपीट करना, हांव एकूच कितें हितू भितर बाबा तेजे क्रेडेन्शियल हे सर्टिफाय कशें करता? आतां गोवा शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट जो आसा इट इज ओनली फॉर स्टॅब्लिशिंग अ बिझनेस. हांवें ऑलरेडी सांगला की कुचड्या डिलिव्हर करता मडगांव रजिस्टर जाला, पण आतां मडगांव कुचड्याक काय कितें मेळटा म्युनिसिपालिटी काय मेळना. दुसरी जी गोष्ट आसा हांकां जे रजिस्टर करतली हांकां कोण पळयता? लेबर एंड डिपार्टमेंट. की आज 10 एम्प्लॉई वयर जर झाले तर तू लेबर माझ्या बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंटात धाडटा ताका रजिस्टर कर म्हणून. हेंचे कडेन आतां 40-50 लेबर आहात, ते करपाचें तुजें काम न्ही काय स्पीकर सर? Delivery platforms like Zomato, Blinkit, etc. are all India based and they recruit delivery workers for local area services. However, legally they cannot be banned whereon workers from outside the state. See these workers are not actually regular workers, nor on basis of minimum wages. They work on mutually agreed terms on commission basis. For example, these people sometimes one may work for hours, one may work for 1 hour. वर्करान तुका कोणाचो भितर वतना खून केलो, तू कोणा धरतलो? No, so that is the reason. The point is there are laws that regulate this. I know that is the reason what I believe. I believe a police verification is a must. And now we will basically write. No, basically. Is it happening? Is the police verification? No, basically we will write. We will write. Some workers come right to the door. No, I understand. There has to be police verification. This is an interdepartmental issue. हांगासर लेबर डिपार्टमेंट आयले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आयले, होम डिपार्टमेंट आयले, FD आयले. ओके, कितें तरी एक सिस्टम जाग्यार उडोवपाक जाय. नो डाउट इज डे बाय डे हो प्रॉब्लेम जो आहा तो वाडत आसा. निलेशान जशें म्हटलें मडगांवच्यान कुडचड्या पावले आनी थोड्या दिसांनी ते धारबांदोड्याच्या भितरल्या विलेजीत सुद्दां पावतले म्हणटा तशें. बट तेजी एक सिस्टम इन हांव लेबर मिनिस्टर दोगूय जण मेळून बाकीच्या डिपार्टमेंटाक ऑन बोर्ड घेवन एक सिस्टम जाग्यार उडयता. सर आतां मिनिस्टरान आन्सर दिला ताका कंटिन्युएशन करून फुडें सांगता हांव, कारण कशें आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी कन्सर्न रेज केल्लो आसा. देर इज एन लॉ एंड ऑर्डर इशू, देर इज एन हेल्थ इशू. ओके, ताज्या उपरांत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो इशू आसा. हे सगळे इशू कन्सिडर केल्यार एकदा पुराय जे कितले जाण हाजो स्टडी करून एक पॉलिसी फ्रेमवर्क करता. तांकां रजिस्ट्रेशन तांणी म्हटलां त्या प्रमाणे रजिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड तांकां कंपल्सरी करता, तेंचें व्हेरिफिकेशन आनी अकॉर्डिंग टू दॅट गोंयकार जर कोण हे हेजेर काम करपाक तयार आसात जाल्यार त्या गोंयकारांकूय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक केले कोणाकू जाल्यार ती ऑपॉर्च्युनिटी जी आहा. Yes, within 6 months we'll do it. Within 6 months जावपा जाय. Yes, ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.